आम्ही आता आकाश कंदिल करता झाले 5-6 वर्सां. हे आमची सवय बरस आणि हे आम्ही कमीत कमी 500 ते 600 आम्ही वर्साक करता आणि हे आम्ही करता आणि शॉपांनी असे घालतात. कोण आमकां ऑर्डर दिता तांकां आमी सप्लाय करता घालता आणि 1-2 दीस आसतना आम्ही चोपड्या ते जंक्शना कडेन आम्ही आसता अशें बसता. यात आम्ही एक स्पेशल आकाश कंदील केलेला हांगा तुम्ही पळोवंक शकता. डायमंड लायले, फुलां लायले, बरी लायले व्हडली व्हडली. याचा स्पेशल कोणाक मागयता सांगता आपले कोण स्पेशल करून दी आपल्या घरान लावपाक किंवा असे कोण सांगता तांकां आमी स्पेशल करता. अशेंच करता आमी. प्लस ही आवड एक्चुअली ल्हानपणा पासून म्हटल्यार आमची मम्मी करताली पयलीं घरान तेन्ना हांव असो हेल्प करता कशें करप ते खूब पयलीं 15-20 वर्सां पयलीं ती करताली. तिका मातसो मातसो हेल्प करतालो. मागीर हांव आमकां घराक करतालो आणि माझ्या फ्रेंड्साक करतालो. ताका फाटली 6-8 वर्सां जाली आमी हे थोडे करताले 8-10 अशे कोणाक कोणाक फॅमिलीक बीन दिताले अशे आणि प्रॉपर आता 6 वर्सां पयलींच्यान आमी ते जास्त करपाक लागले अशे. कमीत कमी 500 ह्या वर्षात सध्या कमी केले पण वार्षिक 500 हे असतात. कितले असे करता तुम्ही एका दिसाक? एका दिसाक ना म्हटलं कमीत कमी 15 ते 16-17. आता आमच्याकडे पेपराची कॅटेगरी आहे. तिथं स्पेसिफिकली म्हणजे 3 असतात. ते म्हणजे एक झिगझॅग, दुसरे म्हणजे फ्लावर्सांचे आणि तिसरे कॉटनचे गणपतीचे किंवा त्यांचे प्रिंटाच असतात. आता सगळ्यात जास्ती जे आमकां मेहनतीचे किंवा कष्टाचे काम म्हणू शकतात ते म्हणजे हे झिगझॅग. कित्याक हे एकान एक आमी हातीन विणले प्रिंटेड न्हू. एक आमी हातीन सगळे बसून वराचे वरां कट करून सगळं हातीन आमी करतात ते. सो सगळ्यांत चड टायम हेका लागता. तर तुम्ही समजूच शकता की कितके कष्टाचे काम हे. सेकंड म्हणल्यार इच हातीन सगळे कट करून एकान एक वरान वर तुम्ही बघू शकता कशें करता ते पण करचे पडटा. अँड देन आमी हे मागीर अशें प्लेन पेपराचेर मोदिता येता अशें. अशें फुलांची जर सांगपाक गेल्यार जाल्यार आमकां एक सिंगल कोन आदी करचे पडटा. मागीर ते सगळे मर्ज जाता. तुम्ही पळोवंक शकता कशें कोन चालू आसा ते पण अशें सगळे कोन एकठांय हाडून एक आमी हे आता हाफ कंप्लीट जालेले आसता. ते एकठांय हाडून मागीर एक फूल कंप्लीट करता. ना म्हटल्यार कमीत कमी एक 15 ते 20 मिनटां लागता एका फुला फाटल्यान आमकां. हांव हे नरकासुराचे मुखवटे गेली 17-18 वर्सां जाली अशे वर्सान वर्स हे निरनिराळे आकाराचे कलर बी अशे करता आणि हे सबन अशे आमच्या एक पेडणे तालुक्याक अशे सप्लाय करता. हांगासून येवन लोक येवन सगळे अशे व्हरतात. हांगासून घरा कडसून येवन व्हरतात. अशे खूब आमचे आगोरड्या, पार्शा, मोरजे, मांद्रे मागणी आसा आणि हांव तांकां जाय ती अशी बारीक मोठी सायज करून दिता अशी आसा ती. कितले वर्सां जाले तुका हें करता? जवळ जवळ म्हाका आतां एक 18 वर्सां जाली, 18-19 वर्सां जाली ही हांव मुखवटे करून सप्लाय करता अशें. आणि लोकांक जाय ती सायज म्हणजे 1 फूट, 2 फूट, 2.5 फूट, 3 फूट पर्यंत करता हांव अशी 3-3.5 फूट. साधारण हांव एक 20 नग करता. टोटल आतां 20-22 हे आतांचे सध्या याचा पण ऑर्डर असता ही म्हाका एक 30-40ची ऑर्डर असता टोटल असे. पण ते सायजे प्रमाणे रेट असता. ही आता सायज असा ते सायजीचे जवळ 500 रुपये हेची रेट असा. हे 1 फुटाचे असा आणि दुसरे असता ते आणखी 2 फुटाचे असता, 3.5 फुटाचे असतात, 3 फुटाचे असतात. त्याप्रमाणे सायजी प्रमाणे रेट असता तेंचो. हे आता माझ्या हातीन असा ते 500 रुपये हेचो रेट असा. मग ते व्हडले दिसता ते असा 1000 असा. तेचे कालोखार दुसरे आहा ते 1,500 पर्यंत असा. आणि जवळ कितें हे आता सगळे कलर आसा ते जाय त्या प्रमाणे हांव तांकां कलर कशे आसात ते कलर करून दिता. प्लस एक कस्टमर असो असता की तांकां प्लेन जाय पडटा बेश्टे म्हणजे तेंचो स्वताचो नरकासूर केल्लो आसा ते प्लेन करून घेतात. ते बी जाय जाल्यार हांव पयलीं ऑर्डर घेता आणि त्या प्रमाणे तांकां जाय ती सायज अशी करून दिता. तसेच हे आता ही सायज आसा मुखवट्याची सायज आसा ती जवळ 3 फुटाची सायज आसा. ह्या फुटाचे हांव कमीत कमी ते 1,000 रुपये रेट आसा. हे आता जो हातीन माझा मुखवटो आसा तेचे 1,000 रुपये घेता. त्याप्रमाणे परत हांव गणपती बी सुद्दां करता. हांगासरच करता गणपती.